सध्या आमची आरपीट पयल्या जाल्ली. पयलीं तुमकां असो फॉरेस्टाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो काय कितें? आतां कितलीं वर्सां प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला आतां? फॉरेस्टा आतां व्हडल्याक जालें तेन्ना चड दिसून येयला, तेजे पयलीं ना. वाडल्या पयलींच त्रास करना आसले, आतांच पयलीं करता. व्हडल्याक जालें तेन्ना त्रास पूण ते आमकां सुद्दां खबर ना इतले त्रास करता म्हणून नासता पयलीं हें करपा जालें तें. हय. आमकां हांगा सुटपाच्या टायमार बी अशी रस्त्याक गाडी येना अशी आनीक रस्त्याक रूख पडटा, मागीर आमकां खंय दुसऱ्या गांवांनी वचून रावचें पडटा. आनीक भुरग्यांक लागून आमकां भुरग्यांक हॉस्टेलां दवरचें पडटा. गोंय येता रस्त्यान स्कुलां घरच्यान स्कुलां वयत जाल्यार गोंय येत जाल्यार मागीर तें घर येता आनीक स्कुलांतल्यान घर येत जाल्यार परत मागीर तिरवाळ वयता परतून. चाले तरी पण हिंगा रस्तो ना आनी अंडरग्रावंड लायट आली ती सुद्दां बंद करून उडयली. हिंगा गव्हर्मेंट कांयच सोय करना म्हणून आमी ह्या इलेक्शनाक आतां वोटींग म्हणटे करपाना. कितें तरी गव्हर्मेंटान तेजें एक्शन घेवचें. करता करता म्हणटा पक्के आश्वासन दिता आनी ते वयता, पण हिंग कांयच करूंक शकलो ना आज पर्यंत. म्हणून आमी ह्या इलेक्शनाक आमी वोटींग करना. थिंगाचे प्रॉमिनंट जे लोक जाणटे लोक तांकां घेवन बसलो आनी तांकां कोणी भासाभास केली आनी हांवें तांकां मुद्दम करून उगडास केलो की बाबा पयलोच जेन्ना हांव ह्या हेडे गांवांनी भोंवता आसतना हांवें परिस्थिती पळयल्ली. खोतीगांव गांवडोंगरी प्लस आमोण्याची माली तिरवालची परिस्थिती पळयल्ली की लायट नाहल्ली, रस्ते नाहल्ले, उदक लागून सारकें सप्लाय जायना लोकांक. इवन नोकरी नाहल्यो लोकांक, थोड्याच भुरग्यांक नोकरी आहल्यो. म्हणटकूच हें सगळें हांवें पळयतकूच पयलें काम थिंगा म्हणटा तें तांकां उगडास केलो आनी तें जाणें बरें की तांकां लायट पयलीं दिली. पूण लायट दिता आसतना लागून खूब त्रास पडले म्हाका कित्याक फॉरेस्टान जायते फावटी म्हाका हाडयले तेन्ना. पूण तरी आसतना हांव हें कांयच करनासतना तांकां लायट दिले तेन्ना. ऑर्डर दिवन देवेंद्राक कुदळ हाडून मारून नाल फोडून थिंगा आमी रस्तो करपाक स्टार्ट केलो. प्लस पायपां लागून त्या ड्रेनाक घातली, क्रॉस ड्रेनींग आनी लोकांक एक चालती वाट करून दिली सारकी. पूण रस्तो करपाक चालू केलो तेन्ना फॉरेस्टान हाडयलो. ह्या परिस्थितीक लागून हो रस्तो उरलो. हांव शाबासकी दिता त्या लोकांक आनी हांवूय तेंचे बरोबर रावपी. फाल्यां ते धरणाक बसता जाल्यार हांवूय बसपी तेंचे बरोबर. कित्याक मनशाक जगता जाल्यार मनीसपणान जगोंक जाय आनी हो कायदो जावन आसा सरकाराचो की त्या मनशाक जगोंक दिवपाक मनीसपणान पयलीं ताका रस्तो दिवंक जाय, लायट दिवंक जाय, उदक दिवंक जाय. हे कायदो एक सरकाराचो. हांव जाणा कितले सरकार जावन गेले, मंत्री जावन गेले, पूण त्या वाड्यार त्या गांवांत तितलें इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट जावंक ना. 23 सुमार वोटींग आसात आनी थंय तेंचो तो एक विशय आसा की ते बॉयकॉट करपाचे अशें म्हणून आमकां जेन्ना पेपराचेर वाचलें सो तेन्ना आमी त्या दिसाक मातशी कमिशनिंगा खातीर बिजी उरले. सो त्या दुसरे दीस मागीर आमचे पथक वचोन थंय तांकां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न जालो. त्याच बरोबर काल सेंट्रलाक साकून पणजे साकून आमचे ऑफिशियल्स येयल्ले आनीक लोकांक आमी कन्विन्स करपाचो आमी प्रयत्न केलो. लोकांचो कन्विन्स करता आसतना आमी म्हटलें की जेन्ना तुमकां सपोज जर जे कॅन्डिडेट आसा सो ते कॅन्डिडेट कोणूच लायक ना जाल्यार सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजना प्रमाणे आनी इलेक्शन कमिशनान असो एक बटन दवरलो आसा. सो तो लास्ट बटन आसता. सो तेजेर तुमकां वयले कोणूच कॅन्डिडेट लायक ना जाल्यार त्या बटनाचेर सपोज जर तुमी मत मारलें जाल्यार ते कळटा की बाबा तुमकां वयले कॅन्डिडेट ना म्हणून. जो कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन्स आसात एक नागरीक आनी डेमोक्रेसी म्हणटा ती. सो डेमोक्रेसी म्हणजे हर एक मनशाक कितें पावर आसता की बाबा आपलो कोण तरी रिप्रेझेंटेटीव गव्हर्मेंटाक आसचो आनी आमचे प्रश्न सॉल्व करपा खातीर तेणी आमकां हातबोट लावपा खातीर असो जो कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजनान रायट दिल्लो आसा सो तो रायट तुमी घेवपाक जाय आनी फुडें बरो कॅन्डिडेट तुमचो एसेंब्लीक नाजाल्यार पार्लमेंटाक धाडपा खातीर हो रायट आसा. सो ओवरऑल सरकारी यंत्रणा तांकां कन्विन्स करपाक यशस्वी ठरतले दिसता तुमकां? ओवरऑल सरकारी यंत्रणा म्हणजेच तेजेर हांव कांय सांगपाक शकना. पूण आमचे जे प्रयत्न आसात सो ते आमी प्रयत्न करतले. हर एक सपोज जर जाय जाल्यार आनीकय डेमॉन्स्ट्रेशन करून आमी कन्विन्स करपाचे प्रयत्न करतले. आमगेले स्वीप एक्टिविटी म्हणजे सिस्टमॅटीक वोटर्स एज्युकेशन कशें करपाचें एंड देर पार्टिसिपेशन ह्या खातीर आमची वेगळीच एक टीम आसा. सो ती मामलेदार अंडर आनी ती टीम आमी तांकां थंय
व्हरोन तांकां एज्युकेशन ह्या इलेक्शना बद्दल एज्युकेशन दिवन पार्टिसिपेशन करपा खातीर आमी तांकां कन्विन्स करता.